मोगाच्या बाबा भयणीनो, उत्पोचचें पुस्तक आमी उगडीत जाल्यार पयलो आवेसवोर 26 ती 28वी वोड, Genesis chapter 1 verses 26 to 28. सोबीत उतरां आमकां मेळटात. देवान आपणाच्या सारक्याचो आनी आपणाच्या रुपाचो मनशाक रचलो. तो सोबीत देवाचें रूप घेवन जिविताचें दान घेवन एक मनीस ह्या संवसारांत जल्मता. जिवीत आमकां देवालें मोगाचें मोलादीक दान. पूण जिविताचें दान सोबीत करूंक, आनंद भरीत करूंक आनी कुरपे भरीत करूंक देवान आमकां सगल्यांक एक एक आपोणें दिलां. सगलीं आपोणी देवा कडल्यान येतात. आज आमचो भाव जेरोन गाब्रिएलाचो बापूय आपणाचो जल्माचो दीस समोरुंता आनी बाराचभर त्याची आवय तेरेजिन्या आनी लोकनीक संस्काराचे आपोवणे स्विकारले. हे आपोवणे उदेशी तांकां 3 भुरगीं आई देवान फावो केली. हातूंतलें एक भुरगें गाब्रिएल तांणी देवाक दिलो. बाबा भयणीनो, सगलें आपोवणें आवय बापायचें आपोवण्या उदेशी आमकां भुरगीं फावो जातात. आनी आज एक किरीत आपोवणें यात्नीकपणाच्या आपोवण्याचेर आमी नियाळ करता. गाब्रिएल ह्या आमच्या दियाकन भावाच्या आपोवण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचता. कित्याक हें दान देवानूच ताका फावो केला. तो बरो म्हूण न्हय, पूण देव बरो देखून. आतां भाव भयणीनो, हें आपोवणें आमचो भाव गाब्रिएल तो कसो जियेतलो ताणें आपणाचो हांगासर हो विशय आसा. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पोरमणें. सोबीत उतरां, सायबीन मांयचीं उतरां, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पोरमणें. म्हळ्यार देवाची येवजण ओळखून घेवंक, देवाची येवजण नियाडून, देवाचे येवजणे पोरमणें आपणाचें जिवीत तो जियोंक किरीत भाशेन आज ओतरेकता, आशेता. बाबा भयणीनो, हें देवाचें किरीत आपोवणें, हें देवाचें यादनिकी आपोवणें किरीत भाशेन देवाच्या उतरां पोरमणें तो चलतलो जाल्यार कितें म्हत्वाचें काय? देवाच्या उतरां पोरमणें चलतलो जाल्यार जेजूस ताका जबाब दिता. आमकां तो जोआचें शुभ वर्तमान 14वो आवेसवर 23वी वडीत मेळटा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. म्हळ्यार उतरां पोरमणें चलतलो मनीस, चलतलो पाद्री, किरीत भाशेन देवाच्या मोगान भरलेलो मनीस, जेजूच्या मोगान भरलेलो मनीस. कित्याक जेजूचो मोग तर ना, घडये देवाचें उतरां पोरमणें चलूंक खूब अवघड. आमच्या भावान गाब्रिएलान आपणाचें सिमनारीचें शिकप करता आसतना जायते फावटी घडये प्रिस्टहूड हाचेर नियाळ केला. घडये जायतें शिकप केलां प्रिस्टहूड. पूण आज ताच्या दोळ्या मुखार पाद्रीपण म्हळ्यार कितें, यात्नीकपण म्हळ्यार कितें हें हांव साद्या उतरांनी भागयोन जोआंव मारी वियानी हो दिवसांत पाद्रीचो पात्रोन आनी अदीक करून आमच्या पाद्रीचो पात्रोन तेन्ना ताची सोबीत उतरां. वॉट इज प्रिस्टहूड? प्रिस्टहूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस. प्रिस्टहूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस. याज्ञिकपण म्हळ्यार जेजूच्या काळजाचो मोग. तर बाबा भयणीनो आनी अदीक करून गाब्रिएल, हो जेजूचो मोग तुज्या जिवितांत आसतलो जाल्यार कितें म्हत्वाचें? देवाचें उतर तर तूं पाडटलो, जेजूचो मोग गरजेचो. पूण जेजूचो मोग खरेपणी आमी करतले जाल्यार कितें म्हत्वाचें काय? एक धाकटुली घडणी घडये आमकां आदार दीत. हांगासर घडये जायत्यांनी अदीक करून पाद्रींनी हें पुस्तक, हीं पुस्तकां घडये वाचल्यांत. A.J. क्रॉनीन नांवाचो बरोवपी आसा. बाराचभर दोतोर, इज अ मेडिकल डॉक्टर. एट द सेम टायम इज अ प्रॉलिफीक रायटर. स्कॉटलँड ह्या देशांतलो. सोंपून गेलो. ताची जायतीं पुस्तकां आसात.
तातूंतलें एक सोबीत पुस्तक जें चलचित्र केलां, पिक्चर केलां, तें म्हणल्यार द सिटडेल. आतां आपणाच्या एका पुस्तकान A.J. क्रॉनीन, जो एक दोतोर आसलो, बराच रायटर आसलो, तो आपणाच्या जिवितांतली एक घडणी बरयता. ताका ताची खंय एका दिसाक नेमणूक दोतोर कसो, मेडिकल ऑफिसर कसो एका खेड्या गांवांत जाली, इन अ रिमोट विलेज. त्या काळार रस्तेकूय सारके नासले, जायतीं वर्सां आदीं रस्तेकूय सारके नासले. आतां A.J. क्रॉनीन पयल्याच दिसा ह्या क्लिनिकांत वेता, ह्या हॉस्पिटलांत वेता, जंयसर ताची नेमणूक अपॉयंटमेंट जाल्लो. आनी थंयसर खंय वचून धाकटुलें हॉस्पिटल, पूण हॉस्पिटलांतूय खूब गर्दी आसली, म्हळ्यार इट वॉज ओवरफूल. इतलेकूय पेशंट आसले आनी सगळे दोतोरांचेर तो नदर मारतालो, सगळीं बरे भाशेन वावर करतालीं. पूण ताचें नदर, his attention was drawn towards a 23-year-old nurse. 23 वर्सांची नर्स, ताची नदर ताचेर गेली. आनी कित्याक? हें तरणाटें चेडूं जी नर्स कशी वावुरताली, आपणाचो वावर खंय मोगान करताली, सगळ्यां लागीं आसोन उलयताली. आपूण कितली तकलोरी आसूं, विथ अ स्मायल शी वूड केअर फॉर एवरी पेशंट. बाबा न्हू. आनी ह्या A.J. क्रॉनिनान खंय एकूच दीस पडूंक ना. दर दिसा तो येता तेन्ना ही नर्स खंय तो पडयतालो, मोगान जबाबदारीन आपणाचो वावर करताली. बराचभर आस्ते मुखां म्हणान शी वॉज जनरेटींग पॉजिटीव एनर्जी अरावंड हर. इतलें की एका दिसा खंय ही नर्स येना जाल्यार शी वॉज मिस्ड. हॉस्पिटलांत सगळीं खंय तिका रावताली. दोतोर, दुसऱ्यो नर्सी आसात, दुसरो स्टाफ आसा, आनी अदीक करून थंय PDs आसात जे दे वर मिसींग हर. एका दिसाक देखून येना जाल्यार. आनी जेन्ना खंय हो दोतोर A.J. क्रॉनीन खूब ही वॉज इम्प्रेस्ड. पूण म्हयनो खंय कोबार जालो, तो पगार घालतालो, सॅलरी स्लिप्स पडयतालो. आनी ताणें खंय पडयलें, ए नर्सीक शी वॉज अंडरपेड. इतलो वावर करता तरी आसतना तिका फावो तो पगार नासलो. ताका खंय खूब राग आयलो. इतलो वावर करता तरी आसतना तिका गरज तो पगार मेळना. सो ताणें कितें केलें, हे नर्सीक खंय आपणाच्या ऑफिसांत आपोवंक धाडली. आनी ताणें खंय तिचे लागीं एक गजाल सुरू केली. ताणें खंय सांगलें, सिस्टर, डू यू नो दॅट यू आर अंडरपेड? तुका खबर आसा तुका उणो पगार दितात म्हूण? तुका सुबेज पगार फावो. आनी ती खंय सांगूंक लागली, आय नो डॉक्टर, हांव जाणा. तेन्ना खंय ताणें सांगलें, तूं हे कारबारी आसात ताका कित्याक सांगना? तिणें खंय सांगलें, जायतीं कंप्लेनां केल्यांत कोणूच आयकना. तेन्ना खंय ह्या दोतोरान तिका सांगलें, तशें जाल्यार तूं ही नोकरी सोड, हें जॉब सोड. तुका शारांत आपूण अदीक बरें काम दिता. तेन्ना थंय ती म्हणोंक लागली, तेवूय जाणा डॉक्टर आपूण शारांत गेल्यार आपणाक सुबेज पगार मेळटलो, सुबेज पयशे मेळटलेच, हांव जाणा. पूण म्हाका मेळटा त्या पयशांक हांगासर ह्या हॉस्पिटलांत, ह्या खेड्या गांवांत कोण कामाक येवचो ना. आनी त्या कामाक येना जाल्यार हांगासरले जे PDs आसात तांकां कश्ट पडटले, दे वील सफर. भाव भयणीनो, ह्या दोतोराक खंय खूब अजाप दिसलें. हांगासर सगळीं आमी वावर करतात आमकां सुबेज पगार मेळचे खातीर. आनी हांगासर कोण काम करता जाणा आसतनाय तरी आसतना आपणाचो वावर करता. तो खंय तिका जायत्या भासांनी तिका समजावंक प्रयत्न करता. बोगोर बोगोर खंय हो कितेंय सांगता तेन्ना ही खंय नर्स म्हणटाले, डॉक्टर, इट्स ओके, गॉड नोज, गॉड अंडरस्टँड्स. बोगोर बोगोर खंय म्हणटाली, देव जाणा, आसूं दोतोर, देव जाणा. ही म्हणून खंय ह्या A.J. क्रॉनिनाकूच खंय राग आयलो, तिडोक आयली. ताणें खंय तिका म्हणलें, इवन युअर गॉड नोज यू डिजर्व मोर. तुजो देव देखून जाणा तुका सुबेज पगार फावो म्हूण. तेन्ना भाव भयणीनो, ही नर्स खंय अशी उलयली, डॉक्टर, इफ माय गॉड नोज आय डिजर्व मोर, that is enough for me. If my God knows I deserve more, that is enough for me. For I live for Jesus
and I am ready to die for Jesus. ती खंय म्हणूंक लागली, दोतोर म्हजो देव तो जाणा म्हाका सुबेज पगार फावो म्हूण, हें इतलेंच म्हाका पुरो, कित्याक हांव जेजू पासत जियेतां आनी जेजू पासत मरूंक तयार आसा. बाबा भयणीनो, जेजूचो तर आमी खऱ्या मोगान आमचो भाव गाब्रिएल आपणाच्या जिवितान, याज्ञिकी जिवितान तर खऱ्या मोगान जियेतलो आनी ताचे प्रमाणे आपणाचो हो विशय जियेतलो. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे हें तो जियेतलो जाल्यार गरज आसा ओळखून घेवंक की जेजू जावन आसा आपणाच्या जिविताचो मोस, आपणाच्या जिविताची जोर आनी जिविताची तेंगशी. Jesus is the source of your life and the summit of your life. हें तर ना जाल्यार जायते फावटी म्हज्यान तुमचें याज्ञिकपण घडये जायते फावटी घडये बेश्टें वेतलें. आनी हाकाच लागून बागेंत पावलू रोमकाराची चिटीन 8वें स्वरान 31वी वरी, Romans chapter 8 verse 31, जेजू म्हणटात, इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. देव जर आमच्या सांगाताक आसा आमची आड कोण आसत. देखून तुज्या जिवितांतल्यान ह्या देवाचो सदांच मोग करचो. आनी हाकाच लागून हाचें पयलें वाचप तातूंत आमकां मेळटलां सदांच संवसारी नोदरे प्रमाणे न्हय, पूण देवाचे नोदरे प्रमाणे आनी देवाचे कुशे प्रमाणे तुजें जिवीत जिये. देवाची कुशी संवसार घडये आमकां जायत्या भासांनी ताळण्यो घालीत, संवसारी व्हडपण आमकां घडये जायते वाटांनी ओडीत, पूण जेजू देवाचो पूत आमकां कितें सांगता ताची येवजण म्हजे विशीं कितें हें जाणा जावंक आमकां म्हत्वाचें. आमकां पयलें वाचपांत मेळ्ळां देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां जेजून आपयल्यान बागेंत पावलू सांगता. आनी जेन्ना तूं देवाचे कुशे प्रमाणे जियेतलो, देवाचें उतर पाडटलो, तेन्ना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेंत पावलू तेसालोनिकारांक बरोवन म्हणटा 3 उतरां मेळ्ळ्यान, रिजॉयस, प्रे एंड थँक. पयले सुवातेर कुशाल जा, संतोश भरीत जा. जेन्ना देवाचे कुशे प्रमाणे तूं जियेतलो तेन्ना तुज्या जिवितान ही खरी भितरली कुशालकाय आसतली जी कोणाच्यानूच आमकां दिवंक जायना. ही कुशालकाय आसा तेन्ना आमी केरीत भाशेन आमचे मागणे उद्देशी देवाक सदांच दिन वाचतल्या. सगळ्या वेळार देवाक दिन वाशीत जायात. ही आमकां ही उतरां मेळ्ळ्यान. देखून तुज्या जिवितांतल्यान केरीत भाशेन जेन्ना तूं देवाची कुशी पाडटा तेन्ना भितरली कुशालकाय देव तुका फावो करतलो आनी देव आमकां सगल्यांक फावो करतलो आनी सगल्या गोडितांनी आमी देवाक दिन वाचूंक पावतल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सायबीण मांयच्या जिवितांतल्यान ही तर आमी वाट चलतल्या, देवाची कुशी पाडटल्यान सायबीण मांय आमकां शुभ वर्तमानान वाट दाखयता. आनी ही वाट सायबीण मांय पयले सुवातेर जेन्ना देवाचें आपोणे येता, तुका देवाच्या पुताची मांय जावंक विचून काडल्या. हे आपोणे येता तेन्ना सायबीण मांय सगळे तरेचे ताचे लागीं गाब्रिएल दुता लागीं जायते वासपूस करतात आनी मागीर 3 तरेचो जबाब दिता. ह्या विशयांत आमकां मेळ्ळा, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. हातूंत 3 तरेचे जबाब सायबिणीचे आमकां मेळटात. पयलो जबाब आसा द रिस्पॉन्स ऑफ टोटल फेथ, पुराय भावार्थाचो. पुराय भावार्थाचो ही आसा हांव दोनयाची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. सायबीण मांय आनी फुडें विचार करिना. जेन्ना दूत ताका सांगता तुजे लागीं जो पूत आसा तो देवाचो पूत, सायबीण मांय भावार्थाचो पुराय भावार्थाचो जबाब दिता. पयलो भावार्थाचो जबाब दिता. दुसरो तिचो जबाब जावन आसा पुराय ल्हानविकायेचो, रिस्पॉन्स ऑफ टोटल ह्युमिलिटी. ही आसा हांव दोनयाची चाकोन. उगडास दवरचो. जेजू आमकां म्हणटा तुवें सगलो वावर केलो म्हणटच आमी म्हणचे चालती बेश्टी चाकरां आमी, आमकां दिल्लो वावर आमी ह्या संवसारांत केलो. जाल्यार सायबीण मांय हें पयलीं आमकां वाट दाखयता, आमी चाकरां. देखून सायबीण मांयक विचून काडल्या देखून ती गोरवान फुलोना. आपूण देवाच्या पुताची मांय म्हूण हें व्हडपण घेना. जबाब दिता हांव देवाची चाकोन. देखून आमच्याय जिवितान आनी तुज्याय जिवितान दियाकन गाब्रिएल ही ल्हानविकाय आसची, पुराय ल्हानविकाय. आनी तिसरो जबाब आसा आमकां इंग्लिजींतल्यान आमी म्हणटले टोटल पर्सिवियरन्स. ती आख्या आपणाच्या जिवितान एक पावटी तिणें जबाब दिलो
बाबा ही आसा हांव दोनयाची चाकून जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे केन्नाच फाटीं ओडोन पडोंक ना. जायते तिका कश्ट पडले. तिच्या 33 वर्सांचो पूत आमी जाणात जेजू कुर्साचेर उमकळटात. आनी खंयची माय निरपराधी आपणाच्या पुताक तिचे काळजाक कितें भोगणें आसतलें जेन्ना आपणाच्या पुताक वडवडटा तो पड येता. पूण तिणें एक जबाब दिलो बाबार्थाचो ल्हानविकायेचो. हाका लागून ती आपणाच्या आख्ख्या जिवितान विस्वाशीपण सांबाळटा. टोटल फेथफुलनेस. देखून आज दियाकन गाब्रिएल तुज्या जिवितान जेन्ना हे सायबिणीची उतरां तुवें घेतल्यान हीच सायबीण माय आमकां सगळ्याक अदीक करून पाद्रींक आनी माद्रींक आनी घोडी आमकां जोणेकल्याक आज तुका आनी म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक म्हणटा. जोआचे शिव वर्तमानांतली उतरां 2 आवेसवर 5वी वड. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5. म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. डू एज माय सन टेल्स यू. आज गाब्रिएल तुका सायबीण माय म्हणटा म्हजो पूत सांगीत तितलें तूं तुज्या आख्ख्या जिवितांत कर. आतां तिचो पूत कितें सांगता पयलो संदेश जो तुवें मनांत दवरचो. तिचो पूत आमकां किरीत भाशेन आनी आज तुका उगडास करता. जोआचें शुभ वर्तमान 15व आवेसवर 9वे वडींतली उतरां. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 आमकां मेळ्ळ्यांत ही उतरां. म्हज्या मोगांत रावात. अबायड इन माय लव. ताच्या जेजूच्या मोगांत रावूंक वावुरचो. आनी कसो वावुरतलो 2 दिसां जायतो वावर केल्या उपरांत जायती आमकां पाद्रीक माद्रीक आनी आमकां सगळ्यांक एक ताळणी येता. माय वर्क इज माय प्रेयर. आनी मागणे घडी आमी सायडीन दवरतात. आमचो आदलो पाप साहेब आतां सांत पावलो II जॉन पॉल II आपणाच्या एका उलोवपांत पाद्री लागीं उलोवन सांगतालो इफ यू लिव विथ दीस फिलॉसॉफी ऑफ माय वर्क इज माय प्रेयर दॅट इज अ डेंजरस मॅक्सिम. हें चिंतप घडये जायते फावटी आमकां ताळणी येवं येता. देखून आज कांय बरीं उतरां आमी थोड्या वेळान करतल्या. लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तुज्या हातान घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किडायल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावचें जाल्यार ह्या जेजूचो मोग तुज्या काळजान सदांच रिगून आसचो. अबायड इन माय लव. दुसरो तिचो पूत तुका सांगता आनी आज घडी आमकां सगल्यांक उगडास करून म्हणटा हांवें सेवा घेवंक न्हय पूण हांव सेवा करूंक आयलां. मातेवाचें शुभ वर्तमान 10व आवेसवर 40 आनी 5 वड. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 45 जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. जेन्ना तूं जेजूच्या मोगान जियेतलो त्याच मोगान तूं हे पोरजेची सेवा करतलो. कित्याक आमची सेवा सोशल सर्वीस न्हय पूण म्हजी आनी तुमची आमची यादनिकी आनी माद्रीची सेवा म्हळ्यार जेजूच्या मोगान करतली सेवा. तर ही सेवा ताकाच लागून मादर ट्रिजाची सोबीत उतरां जी जायते फावटी तुमी आयकल्यांत. तिका एका दिसाक पत्रकारांनीकूय विचार केलो मादर हाव कॅन यू टच पीपल हू आर स्टिंकींग. घाण मागता त्या मनशांची तुज्यान कसो म्हूण ताका हात लावूं येता. आनी तिणेंकूय जबाब दिलो आय सी द फेस ऑफ जीसस इन एवरी ह्युमन पर्सन एंड आय टच देम एज इफ आय टच जीसस. हांव दर एका मनशाच्या जिवितान जेजूचो रूपकार पळयता आनी जेजूच म्हूण ताका हात लायता. देखून आयचो दुसरो संदेश जे तुजो पूत सांगता सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक हांव आयलां. देखून दुसरो संदेश सेवे चाकरेचो तुजो किरीत तुज्या जिवितान वावर जावचो. आनी निमणे स्वाती तिचो पूत आमकां सांगता जोआचें शुभ वर्तमान 10व आवेसवर 10वी वड. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 आय हॅव कम टू गिव यू लायफ एंड लायफ इन अबंडन्स. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुभापणी दिवंक आयलां. एप्रिलाचे 26 तारखेर पाप साहेब लिओ 14व्यान कांय दियाकनांक रोमा शारान ताच्या यादनिकी मागणी दिली. आनी ही मागणी दिता आसतना पाप साहेब लिओ 14व्यान किरीत भाशेन ह्या नवे यादनिकांक एक संदेश दिलो आनी ताका म्हळें बी इन्स्ट्रुमेंट्स अँड मॅसेंजर्स ऑफ लायफ. बी इन्स्ट्रुमेंट अँड मॅसेंजर्स ऑफ लायफ. तुमच्या जिवितांतल्यान तुमी जिविताची हातियारां जायात.
तुमचो वावर आसा, लेट युअर रोल नॉट बी जस्ट अ मियर रोल, बट लेट इट बी अ पार्टिसिपेशन इन द लाईफ गिविंग मिशन ऑफ जीसस. लेट युअर vocation be participation in the life-giving mission of Jesus. So also आणि तुमचो वाव अदीक करून दियाकन गाब्रिएल जिवीत तुजी सेवा आसा ते सेवेत चाकरेंतल्यान तुवें दुसऱ्यांक जिवीत दिवचें. सोंपें न्हय. ताका लागून आमी आज सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. भावा भयणीनो, आज आमी घडये ताचे कुशालकायेन वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. म्हज्या सगळ्यां लागीं, पाद्री लागीं, बिस्पा लागीं आनी आमच्या सगळ्यां लागीं एक मागणें. सदांच हे आमच्या बाबा खातीर मागुया. कितें मागचें? जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें हो संदेश ताणें आपणाच्या जिवितांतल्यान शार्ती पावोवंक. आमेन.